Hymn number I4, page number 117. I4. खेरीत भाशेन आमची सगळी मागणी मिसाची सुरवातेक आमी देवा मुखार दवरुया भोव करून युक्रेन हांगासर शांती फावो कर म्हूण मागुया. रशियाच्या प्रेसिडेंट आनी थंयसरल्या अधिकाऱ्यांच्या मनान शांतीची चिंतना घाल म्हूण खेरीत भाशेन मागुया. आनी जितलोय लोक थंयसर मरून गेला, जावं ते सैनीक जावं लोक, तशेंच जायते निसंटोन जाल्लें आसा, तें सगळें देवाच्या हातान आमी घालुया. आयची मांडावळ करतात माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन आनी मादर तेरेसा समुदाय देवसा ग्रान. ह्या समुदायांतल्या सगळ्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज क्विनी गॉन्साल्वीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, आतांच आमी पवित्र कुर्साचे वाटेन वांटो घेवन नियाळ केला. जेजूचे मांस रगत आमकां जिवीत दिता आनी भोव पवित्र संस्कारान कुमन्यावान जेजू खरेपणी जिवो जेजू आसा. तर जायते पावटी आमी घोडे तरूय चुकल्या सोत मानून घेवंक, वो पातकां नासतना आमी कुमन्याव घेवंक, कुमसार जायनासतना आमी कुमन्याव घेवन घोडे जायते पावटी चुकल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कोणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं अपराध म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. काकलुत्सारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमची कुडीची धडवण
खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी उचारशी कोर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या ससना आमेन. गोरण्याक आपली पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सुमोट सांबाळपी पोरजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येयात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक अंत्रेकतात. अशें म्हणटा, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो. तूं बरो करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें. पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच कुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकाऱ्यांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात तेच बरोबर तुमी झगडी आनी उजत करतात आनी दर्या नासतना दरबाराचेर दुर्बलांचेर तुमी मोठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केल्लो तसो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो तालो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन माने भाशेन तकली बागोवन गोणीचेर आनी गोबराचेर आड पडून असो उपास म्हाका आवडटाक जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सोरेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सोरेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो साखळी मोडात आनी सोंसूं नजो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमालो सोंसतेल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या कांदावेली जूं मोडात. भुकेलेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नासलेल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशांक पांघरूंक दियात आनी तुमचेच मासा रक्ताच्यांक सोडूं नाकात. तेन्ना फात्या परी तुमचो उजवाड पोरजळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रमाणीकपण वेतलें आनी तुमचे फाटल्यान सोरेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतात आनी सोरेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें आमचो जबाब. कालती जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट करचो नाय. पोतून म्हणुया. कालती जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट करचो नाय. काकूच सारा देवा
काकलूत करून दाखय. बोकोनवाल्या देवा गुन्या पुसून उडय. पातकाचें खत धुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. कालता जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मळ कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. कालती जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोरवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. कालती जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गार. तुमी जियेतले जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सोरेस्पोर तुमचे सवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जुवांवाचे शीस जेजू सरशी आयले आनी तांणी म्हणलें आमी आनी फारिजेव उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें. आनी जेजून तांकां सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याच्या पावणे दुकान आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो स्तोत्र 50वें साम 50 किरीत भाशेन देवाची काकळूत मागपाचें स्तोत्र आमच्या गायनाचे जेल्यार I11 हांगासर तें मेवता. ह्या आख्या प्राचीत काळान जाता तितले पावटी आमी हें स्तोत्र किरीत भाशेन मागणें करपाक जाय. प्रे द साम नंबर 50 देवाची काकळूत मागून. आनी देवाची काकळूत मागता तेन्ना कोणाची देव काकळूत करता हें स्तोत्र जबाबान आमी किरीत भाशेन म्हणलां खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. म्हणटच भाव भयणीनो जरी तर आमकां खालतिकाय ना म्हणजे ही खालतिकाय कित्याक आमी ज्यो चुकी केल्यात आमी जी पातकां केल्यात आमची जी असक्ताय आसा ती मानून घेवंक आमकां जरी तर खालतिकाय ना जाल्यार आमकां बोगसणें ना. देवाच्या फाटल्यानूच उत्तली आमी पूण जो कोण खालतिकायेन आपली चूक मानून घेता ताका बोगसणें आसा आनी देव ताका केन्नाच पाट करचो ना. आमी जेन्ना चुकता भाव भयणीनो कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना हांव नकळो म्हणून. आमकां सगल्यांक खबर आसा हांवें चूक केल्या हाची माहिती आनी हाचो अणभव आमकां सगल्यांक आसता. तुमचे मदलो कोण आसा असलो की चूक करता आनी हांवें चूक केल्या म्हण म्हाका खबर पासून ना. कोण आहा असलो? म्हाका दिसना. आमकां सगल्यांक कुसेंस म्हणलेलें आसा. देखून आमी कितलेय वायट जावं लोक आमकां देंवचार म्हणीत लोक आमकां पातकी म्हणीत आमच्या हातान घडये आमी झुट्टी आसतले बो करून आमकां बरें दिसता लोकांक आमच्या मंत्र्यां आनी आमदारां विशीं उलोवंक. तांकां कांयच पडलेलेंच ना. तांणी वायट केलां म्हूण तांकां भोगना पासून कुसेस ना तांकां कुसेस मेलां तांचें अशें आमकां म्हणपाची खुशी आसा. पूण असल्या सवे पासून भाव भयणीनो हांवें चूक केल्या म्हणटा ती तांकां म्हायती आसाच. सगल्यांक खबर आसा हांवें चूक केल्या म्हूण पूण खालतिकाय ना मानून घेवपाक हांवें चूक केल्या म्हूण. इगो म्हणटा तो इतलो वाडटा की दुसऱ्या मुखार
हांवें चूक केल्या अशें म्हणूंकूच जायना. देखून सगळे तरेची जस्टिफिकेशन्स आमचे लागीं आसा. हांवें चूक केल्या वो चूक म्हजे लागीं घडल्या ती ह्या कारणाक लागून, ह्या मनशाक लागून, हे परिस्थितीक लागून. सगळ्यांक जस्टिफिकेशन आमचे लागीं आसा. आनी जरी तर आमचे लागीं जस्टिफिकेशन आसा, जरी तर आमचे लागीं कारणां आनी निबां आसात, जाल्यार आमकां बोगसण्याची गरज ना. ह्या पासत भाव भयणीनो, जी कोण खालती जायना तांकां बोगसणें ना. देवाक बोगसूंक नाका अशें म्हण न्हय, देवाक आमकां सदांच बोगसूंक जाय, देव काकलुतीवंत. पूण आमकां तें बोगसणें घेवपाची खुशी ना देखून आमकां ताचें बोगसणें ना. आनी बोगसणें ना जाल्यार कितें जालें? म्हणटच पातक तशेंच उरलें, आनी पातकाक लागून जें मरण येता तेंय तशेंच उरलें. तें मरण मागीर वेगवेगळे तरेन येवपाक जाता. तें मरण घोडे कुडीचें मरण, आमी आसा थंयच मेल्या, दोळे धांपून गेलीं, मेलीं, असलें मरण येवपाक जाता. वो आमचो आत्मो मेल्लो आसा, आमकां कितेंय वायट करीत जाल्यार आनी खरेंच कळना. पयलीं कुसेंस मातशें दुखतालें, आतां दुखोच ना. वो घडये आमकां कसलेंय लुकसण जाता, वो आमचें काम जावपाचें आसलें तें जायना, वो आमच्या भुरग्या बाळांक कितेंय तरी जाता, वो आमच्या आवय बापायक, वो आमच्या घरच्यांक कितें तरी जाता. भाव भयणीनो, पातकाची खास्त म्हणटात ती खरी खास्त, ती चुकना कोणाकूच. कोणाक चुकता? जी कोण खालती जातात, देवा लागीं बोगसणें मागतात आनी आपली वाट बदलतात, आनी देव तांकां बोगसणें दिता, तांकां ती खास्त चुकता. तर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी आमचेंच काळीज देवाक भेटोवया. आमी आमचें चुकी ज्यो आसात त्यो देवाच्या पांयाशी दवरुया. आतां आमी खुर्साची वाट केल्या, आनी खुर्साची वाट चलता आसतना आमी जेजू, खरो जिवो जेजू ह्या उंड्यान सोऱ्यान आजीर जाता. भोव पवित्र संस्कारान खरो जिवो जेजू आमकां मेळटा, हाचेर खेरीत भाशेन आमी आयज नियाळ केला. जाल्यार ह्याच जेवणान आतां आमी वांटो घेवंक वेता. कितले फावटी आमी घेतला कुमन्या, कांयच जावंक ना, आमचे सगळे मिलाग्री जायना. कित्याक जायना गाय? घडये हें खालतें काळीज आमकां आयज सगल्यांक जाय. तर हेंच खालतें काळीज घेवन ह्या जेजूच्या जेवणान आनी जिव्या जेजूक ह्या जेवणांतल्यान आमचे भितर घेवंक आमी तयार जावया. पेटवणें गीत घेऊया. C25, पेज नंबर 39. C25. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाची दडवणेची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर, आनी आमच्यो वायट वंडावण्यो दमावंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान.
सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुटफोर गोठुया, तुझ्या कुसारी जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. खालतें जाल्ल्या काळजाक देव केन्नाच परो घालिना. तर आमी जण एकलो खालती जावन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकटको. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकटको. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगवयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक तूं काकलुतीन दिताय तें ओकोद सुफळायेन घेवंक आमचीं मनां ओदीक आयतीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयची मांडावळ केल्ल्या देवस्वा वाड्यांतल्या सगल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास आनी शाबासकी सत्राय धरची. जेन्ना तुमचो वाडो तुमचो सॅक्टर जेन्ना ही मांडावळ करूंक आसा, भायर आमी खुर्साची वाट करता, वाचपां भायरूच जातात म्हणटो जाता ते भाशेन नव्या वाचप्यांनी मुखार सरचें, बरे भाशेन प्रॅक्टीस करची आनीक सगल्यांक पावता ते भाशेन सगल्यांच्या आदाराक आमी बरे भाशेन तयारी करून ह्या खुर्साचे वाटेन भाग घेवया. दर शुक्राराक 5:30 वाजता खुर्साची वाट जातली. त्या उपरांत मीस आनी मागीर पवित्र संस्काराची बोजवण. आतां मीस जाल्या उपरांत पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. आमी आमचें मन काळीज देवाक उबारुया, पेकोवणी घेवया. आयतारा दिसाक आमची भावार्थाची यात्रा आख्ख्या गोंयांत जाता. सगल्यांनी घडये सांकवाडे हे पावटीकूय वचूंक जायना. फकत आमच्या गांवची आमच्या फिरगोजेची 50 जाणां वेतलीं. उरलेलीं आमी सगळीं हो सोयेक घेतले हांव चलूंक आनी आमी हांगा सकयल बस स्टँडा लागीं सुरू करून देवस्वा वाड्यांतल्यान तावन जिना पेंटा त्या वाटेन तावन भितर सरून वयर चिकाली सर्कल आनी मागीर रेजिना मंदिरावन सकयल देंवून येतले हांव आनी त्या उपरांत जाता ते भाशेन तातूंत आयतारा दिसाक भाग घेवंक प्रयत्न करचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. शेवटाक गीत घेवया. I6 पेज नंबर 118. वो पवित्र संस्काराक आमचे मदें येवकार दिवंक आमी गीत करुया. साक्रामेंतान रावलेले.
साक्रामेंतान रावलेल्या जिव्या जेजू तुका परनिपाट आनी नमस्कार करूंक आमचें खालतें काळीज तुका भेटूंक आमची प्राचिताची धडवण तुका उबारूंक तुज्या पांयाशी आमी आजीर जाले सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतीन तुका आमी परनिपाट आनी नमस्कार करूंक सोदता तूं खरो जिवो देव ह्या भोव पवित्र संस्कारान खरेपणी तूं हाजीर आसाय यू आर ट्रुली प्रेझेंट इन द मोस्ट ब्लेस्ड सॅक्रमेंट तुज्या आसण्यान तूं आमकां आशिर्वाद दिताय तुज्या आसण्यान तूं आमकां पेकयताय तुज्या आसण्यान तूं आमकां बक्षिताय हेंच मानून घेवन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सोबतीन आमची मान खोल भागावन तुका दुनिया आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता Let's bow our head in adoration. खरो जिवो जेजू हो पळे भोव पवित्र संस्कारान हाजीर जाला भावार्थाच्या दोळ्यान ताका पळे जायते पावटी जायते कडेन आपले खरें आसणें जेजून ह्याच भोव पवित्र संस्कारान आपणाचेर विस्वास दवरतल्यांक दाखयला तुका आनी म्हाकाय हेंच दर्शन जेजू दिता भावार्थान ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजूक पळे with all faith look at Jesus in the most blessed sacrament. He is truly present. तुझ्याच मनान काळजान हें उच्चारून घे ओय हो खरो जिवो जेजू हांव खऱ्या जेजूक पळयता हांव जिव्या जेजूक ह्या भोव पवित्र संस्कारान बसता I believe that Jesus is truly present in this most blessed sacrament and right now I believe yes, I see Jesus.
खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं पाट करचो न्हय. खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं परो घालचो न्हय. हो विस्वास दुनिया आमचो तुजेर. आमचें काळीज जायते पावटी दुनिया गर्वान भरला. म्हजें काळीज दुनिया जायते पावटी मिजासीन भरला. म्हजे लागीं घडलेल्या चुकीचें दूख धरून भोगसणे मागचे बदलेक निबां कारणां हांवें दिल्या. तुझें काळीज कितलें पवित्र, तुझें काळीज जिवें, भोव पवित्र संस्कारांपासून तुझें काळीज धडधडलां. म्हजें काळीज हांव जिवो आसतनाय बोंद पडलेलें आसा सुम्या, कित्याक म्हज्या काळजान राग आसा. म्हज्या काळजान दुसऱ्यांचो विंगास आसा. म्हज्या काळजान म्हाका कोणें वायट म्हणलां, वायट केलां, तांकां वायट करपाची चिंतना आसा. म्हजें काळीज मेलां. तुझें काळीज दुनिया म्हाका दी. म्हजें काळीज बदल आनी तुझें काळीज म्हाका दी. काळीज खालतें कर दुनिया. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, may I be like you. एकलो आमी ह्या वेळार आमचें काळीज जेजूक उबारुया. आमच्या काळजान कितें चलता तें सगळें ताका थावें. देखून लिपोवपाक आमी प्रयत्न करूंकूच नाका.
आमच्या काळजांत जें कितें आसा ताची सगळीं कारणां तो जाणा. देखून आमी कसलींच कारणां आनी निबां दिवपाक गरजूच ना. फकत तुजें काळीज उक्तें कर. Open your heart to Jesus. He will bless you. खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो न्हय. खालतें जाल्लें काळीज कितें करता तें आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें तुवें आमकां सांगलां. कसलो उपास तुका मानता, कसल्यो करण्यो तुका उपकारतात, कित्याचेर तूं नदर घालताय हें आमकां दोनया तुवें सरळपणीन सांगलां. हेंच देवाचें उतर आमच्या कानार ह्या वेळार सादून दी. जेजूचेर आमची नदर दवरुया. जेजू ह्या वेळार ह्या उतरांत आमचे लागीं उलयता तें आयकुया. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, थांबनासतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकूं दी. म्हजे परजेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या घोराण्याक आपलीं पातकां ओळखूं दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सुमूर्त सांबाळपी परजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळेवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात तेच बरोबर तुमी झगडीं आनी उज्जत करतात आनी दया नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली भागोवन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात.
सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो सांकडी मोडात आनी सोंसू नजो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांदा वयलें जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नासलेल्यांक बिराड दियात. विंगळ्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परचळटलो आनी तुमचे घाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रमाणीकपण वेतलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशीं हांगाच आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. भाव भयणीनो, आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां. मिसाचे भेटेकूय आमी आयज पयलें वाचप आयकलां. आनीक एक पावटी आमची नदर थीर ह्या भोव पवित्र संस्काराचेर आसूं दी. भोव पवित्र संस्कारांत सगली पेकोवणी मेळटा. जेजूशी सगलो आशिर्वाद आमकां गावता. ताका पळे, ह्या वेळार तो आमकां आशिर्वाद दिवंक सोदता, आमकां पेकोवणी दिवंक सोदता. आमचे प्रश्न सुटावे करूंक तो अत्रेकता. कित्याक तो जाणा आमी ताका सोदता म्हूण. तो जाणा आमी सोंसता म्हूण. तो जाणा आमी दुखवल्यांत म्हूण. आमच्या घरांत आनी घरा भायर कितें घडटा ताका खबर आसा. तो आमचेशी येवन आमकां आशिर्वाद दिवंक सोदता. तूं आशिर्वाद घेवंक तयार आसाय? जें कितें तूं करताय दाखोवंक देवाक, दाखोवंक मनशांक, काय तुजी शुद्धी करूंक? तुजो विस्वास देवाचेर आसा देखून देवाची आज्ञा पाडूंक? कसले तुजे उपास, कसल्यो तुज्यो करण्यो? केदना तूं बदलतलोय? केदना तूं तुकाच पाठ करतलोय? केदना तूं देवाशी परतून येतलोय? वचचो एक नितीच्यो सांकड्यो तोडून, अनितीच्यो सांकड्यो तोडून उडोवंक वचचो एक. कित्याक तो बराबर आसा. वायटाची पदवी तोडून उडोवंक वचचो एक. कित्याक तो आमचे बराबर झुजता. सगली पिडा नपयत करून जिवीत जोडूंक वचचो एक. कित्याक तो आमकां हात लायता. कितलीं ओसोक्त आमी जावं, कितलीं पातकी आमी जावं, जरी तर तुका खुशी आसा ताचो आशिर्वाद घेवंक, जाल्यार तो तुका फावो जाता. तुजे चोस्तोंगी न्हय, पण ताच्या फुकट देण्यात विस्वास दवर. विस्वास दवर आनी माग ताजे लागीं. बोगसणें दिवपाचें मन माग, खालती खाय माग, पेकोवणी माग, दुसऱ्यांचें बरें माग. तुज्याच रोगता मासाच्या तांचेर आशिर्वाद माग. तुजेर आड आसात तांचे पासत माग. तो आयकता. जितलें कितें तूं बरें मागताय दुसऱ्या पासत, भोव करून तुका दुखयला, तुजेर आड गेल्ल्यान तांचे पासत, ह्या वेळार जेजू आयकूंक तयार आसा. माग ताचे लागीं. He will listen to you. भोव करून दुसऱ्या पासत केल्ले मागणे तुका पेकोवणी हाडटले.
तुजी दुयेंसां पयस जातलीं. पातकांचेर झुजूंक तुका नवें बोड मेळटलें. पडे ताका आनी माग. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जाता आसतना सगल्या भावार्थान विस्वासान तुजी सगली मागणी देवा मुखार दवर. खेरीत भाशेन युक्रेन ह्या देशा पासत मागुया शांती. निसंटन जाल्ल्यांक मागुया कृपा भिकोवणी. सुपून गेल्ल्यांक मागुया देवाची शांती. आमचेय पासत मागुया, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत, आमच्या वडिलां पासत, आमचे राज चलयतल्यांक, आमच्या घरच्या पासत मागुया. आमची सगली मागणी ताका थावी. जेजूचें काळीज पवित्र काळीज, आशिर्वाद दितलें काळीज तुकाच ताचे मुखार दवर. विश्वास दवर. बिलीव. लेट हिम टच यू. ह्या वेळार तो तुका हात लायता. All I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. Something gawiya. All I need is you.
You are the source of all I need. All I need is you. Jesus, all I need is you. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमचे हात उक्ते करूया. जेजूचेर नदर दवरून जेजून शिकयलें प्रार्थना सगळीं भावार्थान बापाक उबारुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.